अशा डिपार्टमेंटांनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी काम करता तांचेर सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता, तांचेर कसले कसले महिलांचेर अत्याचार जाता, पूण ताजी सुद्दां नोंद हे गव्हर्मेंट घेना. हे सरकार जे आसा ते फक्त उलोवपाक महिला सशक्तीकरण, मागीर महिलाची सिक्युरिटी सेफ्टीची फक्त गजाली करता, महिलांक सुरक्षा दिवपाची फक्त गजाली करता. हे आयची प्रेस जर मुद्दम बायलांनी आयकुची. जे जे ह्या BJP सरकाराक मतां घालता ते बायलेक हें कळूंक जाय की कितें कितें घडटा. कित्याक म्हाका त्या बायलांक सांगनशें दिसता की हे तुमी कितें घडटा तें तुमकां खबर ना जाल्यार म्हायती घेया की अशा प्रकारे महिलांचेर अत्याचार जाता आनी सेक्शुअल हॅरेसमेंटाची सुद्दां केसी आसा जाचेर पांगरूण हें सरकार घालता आनी फुडें ते येवंक दिना. आतां ही जी आसा केस हे हांव तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता. हो रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट कोणे प्रायवेट मेंबरान केल्लो न्ही किंवा खंयच्या आनीक खंयच्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीन केल्लो न्ही. हे सरकाराच्या खूब सरकाराच्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीन स्मार्ट सिटीच्या भितर कमिटीन तांणी स्वता इन्क्वायरी करून कमिटी बसोवन हो स्वता रिपोर्ट केल्लो आसा आनी हो रिपोर्ट सरकाराक सबमीट केल्लो आसा. हांव सुरवातीच्यान दाखयता आनी लास्टाक CMन जे ताचेर शेरो मारला, जे नोटींग CMन दिला, सारकें लज्जास्पद नोटींग अशें CMन जे दिल्लें आसा तें हांव दाखोवंक सोदतां. हांगा पयलीं म्हणजे हांव त्या बायलांचें हांगा नांव घेवंक शकना, पूण हांगा अशें बरयल्लें आसा की द एम्प्लॉईज ऑफ, हांव मुद्दम वाचून दाखयता, 2-3 पॉयंटूच वाचून दाखयता कशे कशे अत्याचार ह्या ते बायलांचेर आनी एम्प्लॉईंचेर केल्ले आसा. आनी जे एम्प्लॉईज आसा तांचे इंटरोगेशन करून तांची जी स्टेटमेंटां आसा ती स्टेटमेंटां हांगा बरयल्ली आसा. ही म्हजी स्टेटमेंट न्ही. द एम्प्लॉईज ऑफ पणजी स्मार्ट सिटी हॅव पूट एलिगेशन ऑन MD एंड CEO. म्हणजे कोण तो MD? हो तो स्वयंदीप्त पाल चौधरी हो जो MD आसा आनी CEO, दॅट एक्स्ट्रीम हॅरेसमेंट ऑफ एम्प्लॉईज हू इज फोर्सफुली मेड टू वर्क लॉंग आवर्स up to 9 to 10 PM and very often even up to midnight. म्हणजे गोंयांत मिडनायट कसलें काम चलता जाल्यार तो मिडनायट 12 जायसर खंय स्पेशली बायलेंक दवरतालो. फुडें ताची नोंद आसा, हांव वाचून दाखयता. एम्प्लॉईज आर ऑल्सो मेड टू वर्क अननेसेसरीली ऑन सॅटर्डेज एंड संडेज when in fact no actual work can be done as other government department remain closed on weekends. हे म्हजें न्ही उतरां, ही तांणी रिपोर्टान उतरां बरयल्लीं आसा. In the above mentioned letter it is informed that Mrs. so and so, हांव नांव घेना, ताचें पोस्टूय हांव हांगा सांगिना, अंडर मिस्टेरियस सर्कमस्टेंसीस एंड ऑल्सो आनी एक मिसेस अमूक अमूक XYZ has not come to work since past 2 months and they are in doubt that she too left the IPSCDL म्हणजे इमेजीन पेंजीम स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड हे ऑफिस तांणी सोडिल्लें आसा अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसीस. आनी हांगाच तांणी म्हणलां की द एम्प्लॉईज ऑफ पेंजी स्मार्ट सिटी हॅव ऑल्सो पूट एलिगेशन्स ऑन MD एंड CEO that there is no committee has been formed to address cases of sexual harassment for safety of women at workplace. म्हणजे तांणी हें नमूद केल्लें आसा हांगा की हांगा अजून मेरेन कमिटी फॉर्म केल्ली ना ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट केसीस सॉल्व करपाक फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. म्हणजे तांणी हे ह्या जे लेटर आसा तातूंत सगळें सांगिल्लें आसा की ती बायलां जी सोडून गेल्या किंवा मदींच ना जाली ती कित्या खातीर येना हे तांणी ह्या पॉयंटान क्लॅरिफाय केल्लें आसा. म्हणजे हाजो अर्थ थंय जाणून भिजून ज्यो सेक्शुअल हॅरेसमेंट केसी केल्या त्यो दामपाचो प्रयत्न जालो. आनी हे सगळें म्हणजे एक मनीस हांगा फ्रॉड करता. कित्याक आमी गोंयांत कितें म्हणटा की हांगा येता आनी ड्रग्स घेता वता, कोण जाय तशी मनमानी करून वता आनी तांचे फुडें कांयच जायना. आनी हांवें हाचे पयलीं कितल्योश्योच केसी काडल्या. हांव मुद्दम हांगा सांगूंक सोदतां, कला अकादमीच्या स्टाफाची एक हांवें 2017 केस काडिल्ली की त्या स्टाफान VRS घेवन त्या VRSाचें पेन्शनूय तो घेतालो आनी परत जॉयन जाला सेम पोस्टार. आनी रुल्स रिक्रुटमेंट कांय नाशिल्लें, म्हजे कडेन सगळे प्रूफ आशिल्ले. हांवें सगळे प्रूफ जे आसा ते तुमच्या मुखार म्हणजे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांवें लोकां मुखार हाडिल्ले. त्या भायर हांवें
विजिलन्स म्हणा ते एंटी करप्शन म्हणा ना प्रकारे सगळे कडेन कंप्लेंट केल्ली, फॉलोअप केल्ली, पूण ताजें उत्तर म्हाकाय तेंच मेळ्ळें की आमी सद्या तुका म्हायती दिवंक शकना, कारण एट दीस स्टेज आमची अजून इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना, ती तांची अजून जावंक ना आसतली. आनी मागीर हांवें पयर आयकलें एकदां जेन्ना हांवें कला अकादमीचो तो आतां ते शहाजान बी केस म्हणटा ती सुरवातीक हांवेंच हाडिल्ली फुडें, जी 50 कोटीचो जो टेंडर दिल्लो, वर्क ऑर्डर दिल्ली विदावट टेंडरींग, ती जेन्ना हांवें हाडिल्ली तेन्ना तो चेअरमन बाब गोविंद गावडे तो बेजार जाल्लो आनी ताणें म्हणिल्लें जितेश असो एलिगेशन करत आसता पूण फुडें ताजें फॉलोअप करिना. अरे फॉलोअप कशें करतले? तुमच्या चोराच्याच हातान जर चावी दिला तिजोरीची जाल्यार कशें फॉलोअप करप? थंय फॉलोअप करप म्हणजे कितें? आमी लेटरां घालता आमकां उतरां कितें मेळटा? ह्या केसीन कितें उत्तर मेळ्ळा? जर तुमी सिरियस आसा जाल्यार सीएमाक वचून विचारा, मुद्दम दाखयता हे सीएमाक हांगा लास्ट नोटींग घाला. हे जे जेन्ना ताका कंप्लेंट पावता सीएमाक जाल्यार सीएम हांगा नोटींग घालता. सेम गोविंद गावडेन त्या दीस उत्तर दिल्लें, हे आज सीएमानूय दिला. म्हणजे हांचो फॉर्मेट पळय, हो बरयता ही हॅज बीन ऑलरेडी एक्सपेल्ड खंय. म्हणजे कोणें हांगा येवचें, सेक्शुअल हॅरेसमेंट करचें, कोणें हांगा येवचें, गव्हर्मेंटाक फोंडान घालचो, थंय कितलेशेच इलिगली तो थंय रावचो, मागीर ताणें 50-60 लाखाचो स्कॅम करचो, ते पयशे घेवन वचचे, आनी मागीर ताका एका लायनीन ताजें उत्तर तुमी दिता की ही हॅज बीन ऑलरेडी एक्सपेल्ड. म्हणजे ताका काडलो हें काम जालें, रिकवरी म्हणून कांय ना. अरे हांगा कोविडाच्या पयलीं जर कोणें सेल्स टॅक्स भरूंक नाशिल्लो, सादे 50,000 आनी 60,000, ताका सुद्दां नोटीसी घालून तुमी सतायता, तांकां सुद्दां हाडून तुमी तांकां पयशे भरूंक लायता. तुमी तेन्ना विचार करना की तो धाकटो बाबडो बिझनसमॅन कोवीड काळान ताका लॉस जाला, ताका ते 50,000 सोडया. थंय ते तुमचे कोण नीरव मोदी आनी कोण तो विजय मल्ल्या, तांकां तुमी 10,000 12,000 कोटी सोडटा, पूण हांगा सामान्य मनशाक तुमी हांगा 50,000 सोडिना आनी हांकां तुमी लाखांनी पयशे सोडटा. आनी तुमी ताज्या उपरांत हे बरयता असली नोटींग सीएमान मारपाची. अरे जेन्ना तुजेर स्वताचेर करप्शनाची चार्जीस आसा, खरें तर सीएमान रिजायन करपाचें त्या दीस, आनी तुवें असल्या लोकांक तूं सोडटा. आनी म्हाका आश्चर्य दिसूंक ना, तो सोडटलोच. करप्शनाची चार्जीस आज जे करप्शन चल्ला ते मुद्दम हांव तुमकां सांगता, कित्याक तुमच्या मार्फत लोकांक कळूंक जाय. पयलीं 80s 90s थंय कोलंबिया बी ते वटेन एक मनीस आशिल्लो पाब्लो एस्कोबार, थंय तेन्ना स्मगलींग जाताली. पूण पाब्लो एस्कोबार जो आसा तेन्ना ते ड्रग्स ट्रॅफिकींग बी जातालें तेन्ना, ते म्हणजे ते शेती बिती ते मदीं तो निलेश काब्राल करूंक सोदो पळय, ते ड्रग्साची शेती, तसली थंय शेती बिती पयलीं थोड्या प्रमाणान ड्रग्स बी थंय सप्लाय जाताले, लोकां मदीं ड्रग्स येताले. पूण पाब्लो एस्कोबार येतकच हाणें ऑर्गनायज्ड ड्रग्स ट्रॅफिकींग केली. म्हणजे एक कंपनी करून ऑर्गनायज क्रायम स्टार्ट केलो. ताका ऑर्गनायज म्हणटात की कंपनी काडून क्रायम करपाचो, अशी टी कंपनी. आनी आज गोंया सरकारान नवो प्रकार हाडला, ऑर्गनायज करप्शन. तुमी जर वचून पळया, आज व्हेरी वेल ऑर्गनायज करप्शन चल्ला. थंय वचप, कोण टेबल घालून म्हणून बसला, प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो एक टेबल घालून बसला, थंय वचून एडवान्स ताका पयशे दिवप, मागीर ती कामां घेवप, अशे नाना प्रकार चल्ल्या, जाच्या विरोधान कोण आवाज उठोवंक शकना, कारण ते आसा मागीर परत जो ब्रायब दिवपी आसा तोय खंय गुन्हेगार. म्हणून अशा प्रकारे करप्शन भायरूच सरचें ना. पूण दीस इज अ ओपन सिक्रेट नाव, एवरीबडी नोज इन गोवा की करप्शन खंयच्या लेवलाक चल्ला. म्हणून आज खरी जबाबदारी जी आसा ती प्रत्येक नागरिकाची आसा की इलेक्शनां आयली की ते कितें करता, करप्शनां कित्याक करता, लूट करता पयशांची, आनी तातूंतले मागीर थोडे पयशे तुमकां दिता आनी इलेक्शनां जिखता. म्हणून आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकांची आयल्या की असले जे करप्ट आसा तांकां घरा धाडा, ना जाल्यार गोंयचो विध्वंस हो लागीं आसा. तुमी बेश्टे आमी देशप्रेमी म्हणले म्हणून तोंडान जायना, दाखोवन दिया कृतींतल्यान. तुमकां जर देशप्रेम आसा, हांकां पयलीं बुद्ध ह्या MP इलेक्शनाक शिकया. हांकां सगळ्यांक घरा वचपाची आज वेळ आयल्या. हे अशा प्रकारे बायलांची प्रतारणा, बायलां कडेन तुमी सेफ्टी कडेन खेळटा आनी CM अशा प्रकारची नोटिंगां घालता. आज ही केस कशीच सॉल्व जायना. गव्हर्नरा मेरेन तो मनीस गेला. हालीं ताणें लेटर गव्हर्नराक सुद्दां ताणें लेटर केला 2024 शेवटी थकलो तो आनी म्हजे कडेन आयला. तो इतल्याच खातीर आयला, म्हज्या हातान कांय पावर ना, पूण हांवें ही लोकां मेरेन ही गजाल कितें आसा ती पावोवची. आज लोकां कडेन पावर आसा. लोकशाही कितें
ती दाखोवन दिवपाची आज गरज आयल्या आनी लोकां कडेन लोकशाही आसा, लोकशाहीन पावर ही लोकां कडेन आसा, लोकांनी हातूंतल्यान आज दाखोवन दिवंक जाय. कित्याक आतां तो पळय हालीं गव्हर्नरा कडेन सुद्दां तो वांगडो गेलो. हे पळय सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस हांणी सुद्दां सांगलें की कंप्लेंट लॉन्च करी. सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलिसाक मॅनेजींग डायरेक्टर एंड CEO मामू हगे IAS ऑफिसर ही जेन्ना न्यू जाली CEO तेन्ना तिणें टू सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस हांगा सुद्दां लेटर केलें की तुमी ताजेर एक्शन घेया. ह्या कोण तो स्वयंदीप्त पाल चौधरी ताजेर एक्शन घ्या. थंयय कांय जावंक ना. ओके हे लेटर डेटेड 1/1/2024 म्हणजे जानेवारींतलें लेटर. हे लास्ट लेटर. हे करून बाबडो तो थकलो. कारण हे ताणें टू हीज एक्सलन्सी गव्हर्नर ऑफ गोवा राजभवन हांगा केल्लें आसा. सो हांगा ताणें सगळें नमूद केल्लें आसा. करप्शनाचेंय बरयलां. त्या करप्शनान कोण कोण इनवॉल्ड आसा ह्या स्वयंदीप्त पाल चौधरीक खोट्या सर्टिफिकेटीचेर GSIDCन घेवन मागीर ताची सिस्टमॅटिकली रिक्रुटमेंट ही स्मार्ट सिटीन करून कशा प्रकारे करप्शन केल्लें आसा आनी कोण कोण इनवॉल्ड आसा हे ताणें त्या ह्या लेटरान बरयल्लें आसा. पूण ते करप्शनाचेर हांव उलयत ना. ते करप्शनाचें उतर आसा ते लोकांनी आतां दिवचें मतांतल्यान. हांव उलयतां हाचेर की थोडे जरी लज उरल्या बाकी ह्या सरकाराक जाल्यार हे सेक्शुअल हॅरेसमेंट आनी बायलांचेर जे अत्याचार चल्ल्या ताजेर हाका शिक्षा दिवची. हाका हाडचो खंयच्यान तो आनी ताजेर केस चलोवची. ताका पयलीं अरेस्ट करचो आनी भितर उडोवचो. कारण ज्यो इन्क्वायरी जाल्या तो इंटरनल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतल्यो इन्क्वायरी. कोणें प्रायवेट पार्टीन आरोप करूंक ना. म्हजे भशेन खंयच्या ओपोजिशनान एलिगेशन करूंक ना. हे तुमचो रिपोर्ट सांगता. हे तुमच्या कमिटीचो रिपोर्ट सांगता. तेन्ना हाज्याकून आनी व्हडलें प्रूफ ना. तेन्ना हाजे सखोल चवकशी जावची. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हाचे कडेन मागता की त्या पदाची गरिमा सांबाळ. अजून वेळ वचूंक ना. हाजेर पयलीं कितें तें ताबडतोब एक्शन घे आनी ताज्या उपरांत इलेक्शनाक वच. नाजाल्यार हांव बायलांक जितलीं गोंयचीं बायलां आसा तांचे कडेन अपील करता हे जर तुमच्या दारान येत ही केस हे मॅटर हँडल करिनासतना जाल्यार पयलीं तांकां जाप विचारा त्या स्वयंदीप्त पाल चौधरीचें तूं कितें करता तें सांग म्हणून. ताज्या शिवाय ह्या जाग्यार येवपाचें ना. फाल्यां तुमची बायलो आसा, तुमचे भुरगे आसा, तुमच्यो चलयो आसा, ही बायल मनशां फाल्यां तुमी जॉबाक लागतली, कोण आतां जॉबाक आसतली, तांचेर जर अत्याचार जायत ती फुडें येवची ना. कारण तांकां खबर आसा अशा तरेन ही सगळी प्रकरणां धांपपाचो प्रयत्न जाता. कारण फाटीं म्हापशा म्युनिसिपालिटीनूय अशी केस जाल्ली. जेन्ना म्हापसा म्युनिसिपालिटीनूय अशा प्रकारचे एलिगेशन कोणें बायलेन एका घाल्लें. कारण प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आयिल्ले ते हरशी सोशल मिडियाची बातमी आसता ते रुमर्स म्हणूंक शकता. म्हणून अजून मेरेन प्रेसाक ऑथेंटिसिटी आसा. प्रेसाचेर आमकां विश्वास आसता, मिडियाचेर विश्वास आसता की ते सगळे जाण इन्वेस्टिगेशन करून बातम्यो करता. म्हणून म्हाका खबर आसा ती बातमी अशी वाऱ्यार येवंक ना. ती बातमी सारकी आयिल्ली. पूण ताजेरूय पांगरून घाले आनी फुडें ताजो कांय उतर सुद्दां कोण काडिना. म्हणजे अशा तरेन बायलांचेर अत्याचार जावन डिपार्टमेंटां ओगी रावता. ताजेर कोण इन्क्वायरी करिना. हांव म्हणटा आरोप जालो मरे. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन सुद्दां आरोप जालो मरे. कोणें केलो आरोप आनी ताज्या उपरांत प्रत्यारोप जालो की तें कांय नाशिल्लें. मागीर इन्क्वायरी करा की कोणें म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें नांव वाट लायलें. म्हणजे कोणाक तरी सजा, कोणाक तरी शिक्षा ही जावकूच जाय. एक तर आरोप करप्याक नाजाल्यार कोण आरोपी आसा ताका. हातून दोगी जाण सुट्टा. म्हणजे हाजो अर्थ कितें. आतां ह्या सुद्दां केसीन कांयच ना. ती कोण बायलो गेल्ली तांकां विचारूंक ना तुमी असो आरोप कित्याक केलो. तांचे थंय जे स्टाफ आसा तांकां विचारूंक ना हो बाबा आरोप कित्याक केलो. आनी जेन्ना हो सिरियस आरोप जाता, जेन्ना सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलिसा कडेन सुद्दां ही कंप्लेंट आसा आनी ताज्या उपरांत कांयच जायना. CM म्हणटा एक्सपेल म्हणजे एक्सपेल केलें काम जालें. मागीर कोणूय क्रायम करतलो, कोणूय वचून कोणाचोय खून करतलो तर मागीर तुमी सोडटले ताका. अरे हें कितें चल्लां गोंयांत. गोंय तुमी खंय व्हरून दवरता काय म्हणटा हांव. आनी हांव लोकां कडेन मागता की अशा प्रकारे जी तुमचेर अत्याचार जाला अशें तुमकां दिसता तुमी म्हजे कडेन घेवन येयात. कित्याक सगळ्यांनी आज हाचेर दखल घेवची पडटली. आनी हांव सरकाराक सांगता, CMाक सांगता की एक शेवटची विनंती करता की तूं बाबा ह्या प्रकरणान लक्ष घाल. हें सादें प्रकरण न्ही. अशा तरेन कोणी येतलो आनी आमच्या बायला चलयेंक कितेंय करतलो आनी वतलो आनी आमी ओगी रावतले अशें जावचें ना. हांवें हाज्या पयलीं जेन्ना खूब केसी जाल्ल्यो
तालुका लेवल सुद्दां हांवें वचून आवाज केल्लो आशिल्लो. तालुका लेवल सुद्दां हांवें वचून तेन्ना निदर्शनां केल्लीं. हांव ह्या सुद्दां प्रकरणान ओगी रावपाचो ना. हांव इलेक्शनां पळय, आमी ह्या इलेक्शनाक वचना शिवसेना. आमकां वयल्यान ऑर्डर आयल्या सांबाळपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या हुकुमशांक भायर घालोवपाची गरज आसा. आमी त्या हेवटेन आसा, म्हणून आमी इलेक्शनाक वचपाचें ना. पूण हांव हो मुद्दो घेवन तालुका लेवलार आंदोलनां करतलो आनी प्रत्येकाक शिक्षीत करतलो की हें कितें चल्लां तें गोंयांत. कित्याक आतां हें अती जाता. म्हणून हांव मागता, चड वेळ घेना, हांव मागता की हाचेर जाता तितल्या बेगीन निर्णय घेवचो. हांव स्वता सुद्दां परत एकदां हीज एक्सलन्सी गव्हर्नर ऑफ गोवा बाब पिल्लय बाब हांचे कडेन हांव वतलो. तांकां हांवूय एकदां फॉलोअप करतलो आनी हांव मागतलो की हातूंत ठळक अशी भुमिका घेवची आनी ताका ताबडतोब पयलीं अरेस्ट करचो.